नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळाच्या चित्रंगी व्यासपीठा अंतर्गत इंडियन मेडिकल असोसिएशन मडगांव फाटो हांच्या जोडपालवान कॅन्सर दुयेंस बेगीन वळखुपा खातीर जागृतायेची गरज ह्या विशयाचेर घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी कॅन्सर दुयेंसाचेर आनी खास करून ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सर ह्या विशयांचेर आमी जाणून घेतली. आज आमकां मार्गदर्शक म्हणून लागल्यात डॉक्टर रेचल गोम्स आणि डॉक्टर बबिता आंगले. तुमकां दोगांयकूय येवकार. हालींच आमी कॅन्सर अवेरनेस डे मनयलो 4 फेब्रुवारीक आनी इंडिया भितर भारता भितर ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सर ह्या दोनूय दुयेंसांचे सगळ्यान चड प्रमाण बायलां भितर पळोवपाक मेळटा. म्हणून आज ही हांगा कार्यावळ हांव मागतां आमचे कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्वेशा सिंगबाळ हाजे कडेन की ताणें आतां येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळाच्या चित्रंगी मंचाच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार दिता. इश्टानो, आयज इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या मडगांव फाट्याच्या जोडपालवान ही खाशेली भलायकी विशेष कार्यावळ हांगा आमी घडोवन हाडटात. तुमकां खबर आसा, चित्रंगी फाटलीं कांय वर्सां तरणाटे आनी बायलो हांच्या संबंदांतल्या खुबश्या विशयांचेर काम करता. हे करता आसतना साहित्य भास ह्या विशयांचेर आमची चर्चा घडून येताच. वेगवेगळे विशय आमी हाताळटात. पूण त्याय पेक्षा मुखार वचून आमी सदांच मानत आयल्यात की कोंकणी समाजा कडेन आमी आमचें काम केंद्रीत करपाक जाय आनी त्या नदरेंतल्यान कांय म्हत्वाचे विशय घेवन चित्रंगी फाटलीं कांय वर्सां वावुरतात. तातूंत बायलांच्या संबंदान वेगवेगळे विशय आसतात. ते मागीर मासीक पाळयेच्या संबंदान गैरसमज आसूं किंवा राजकारणांत बायलांचें स्थान खंय आसा ह्या संबंदान विशय आसूं किंवा तरणाट्यांक लागीं आशिल्ले रिलेशनशिप्स, नाती संबंद, लग्न, स्ट्रेस अशा तरेचे विशय आसूं. अशे विशय घेवन चित्रंगी नेमान काम करता, जागृताय हाडपाचो यत्न करता आनी त्या नदरेंतल्यान आमी वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. चित्रंगी मेळावे घडयतात. ऑनलायन कार्यावळी ह्या कोवीड काळांत आमी घडोवन हाडल्यो. ते भायर चित्रंगीचो एक खाशेलो ब्लॉग सुरू करून तातूंत आमी नेमान ह्या वेगवेगळ्या विशयांचेर साहित्य घालत आसतात आनी अशा तरेन चित्रंगी आपलें काम करत मुखार सरता. कांय दिसा फाटीं इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या मडगांव फाट्याच्यो अध्यक्ष डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय हांणी म्हाका फोन केलो आनी तांणी म्हाका विचारलें की आमकां कांय भलायकी विशीं जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडपाक जाय, खास करून बायलां खातीर. आनी फक्त जागृताय कार्यावळी न्हय जाल्यार मुखार वचून आमकां टेस्टींग म्हणया किंवा कोणाकूय जर काय कसल्योय अडचणी आसा जाल्यार तांकां आदार करपाक आमकां आवडटलें. चित्रंगी आमकां ह्या संबंदान कसोय आदार दिवपाक शकता काय कितें? हरवेज सोदतल्याक भाजिल्लें सापडप अशा तरेची आमची गत आशिल्ली. आमी रोखडेंच तांकां हय म्हळें आनी हांवें म्हज्या चित्रंगीच्या हेर वावुरप्यां कडेन चर्चा करून ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाक तांकां आदार दिवपा खातीर हयकार दिलो. त्या नदरेंतल्यान ही पयली कार्यावळ आज हांगा घडोवन येता. कॅन्सर संबंदान जागृताय कित्याक गरजेची आनी बेगीन जागृताय जाली जाल्यार कशे तरेन हें दुयेंस हाताळप शक्य आसा ह्या तरेची कार्यावळ हांगा आज घडून येतली. डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय तशेंच डॉक्टर रेचल गोम्स ह्यो दोनी भलायकी विशेषज्ञ आमकां आयज हांगा मार्गदर्शन करतल्यो. हांव तांकां दोगांकूय येवकार दितां आनी निश्चितूच तांच्या उलोवपांतल्यान आमकां खुबश्यो गजाली कळटल्यो हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. तांच्या उलोवपा उपरांत जर कोणाकूय प्रश्न आसत जाल्यार ते प्रश्न आमी फोन इन कार्यावळींतल्यान घेतले. तुमकां फोन क्रमांक आमच्या स्क्रिनीचेर दिसतलो. तुमी सरळ फोन करून तुमचे प्रश्न आयचे आमचे जे उलोवपी आसात तांकां विचारूं येता. मुजरत तुमी फोन करून प्रश्न विचारचे आनी तुमचे जे कितें समज गैरसमज आसात, ज्यो कितें अडचणी आसात ताच्यो जापो तुमी ह्या माध्यमांतल्यान घेवच्यो. हांव ह्या ऑनलायन कार्यावळीक जोडिल्ल्या सगळ्या प्रेक्षकांकूय येवकार दिता. तुमी सदांच आमच्या सांगातान आशिल्ले आनी हाच्याय मुखार उरतले हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. परत एक फावट आयच्या आमच्या मुखेल उलोवप्यांक येवकार दिता. सगळ्यांक दिनवास. देव बरें करूं. देव बरें करूं अन्वेशा बाय.
जशें अन्वेषाबाईन तुमकां आत्तां सांगलां, आमच्या कार्यावळीच्या दुसऱ्या वाट्यान म्हळ्यार 6 वरां उपरांत तुमकां जर कितेंय प्रश्न आसात जाल्यार ते तुमी आमच्या दोतोरांक विचारपाक शकतलीं. ताज्या खातीर संपर्क क्रमांक तुमच्या स्क्रिनीर तुमकां दिसता आसतलो. त्या संपर्क क्रमांकाचेर तुमी संपर्क सादचो आनी आमच्या दोतोरांक तुमचे जे कितें प्रश्न आसात कॅन्सर दुयेंसा संबंदीत ते विचारचे. आतां हांव मागतां आमचे बरोबर इंडियन मेडिकल असोसिएशन मडगांव फांटो हांची अध्यक्ष डॉक्टर बबिता आंगले आमच्या बरोबर आज हांगा आसात आनी ती कांय उतरां आमकां सांगपाक सोदतात. म्हणून डॉक्टर बबिता आंगले. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे तुमकां सगळ्यांक कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी भाशा मंडळाचो चित्रंगी प्लॅटफॉर्म हांकां हांव मना पासून आभार मानता की तांच्या हातभारान आज ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडपाक शकल्यात. तशेंच हांव आमचे डॉक्टर रेचल गोम्स हांकांय बी मना पासून तांचे आभार मानता, कित्याक ते एक बिजी डॉक्टर आसा, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सर्जन आसात ते सिनियर कन्सल्टंट सर्जन. आनीक इतली आपले बिजी शेड्युलाक टायम काडून हांगा येवप आनी तुमचे कडेन भासाभास करप आनीक त्या खातीर हांव तांचे आभार मानता, तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. आनीक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की लास्ट 4 फेब्रुवारी आसा तो वर्ल्ड कॅन्सर डे आशिल्लो. तेन्ना इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या प्रत्येक ब्रांचीन वेगळे वेगळे कार्यावळी घडोवन हाडल्यो, ज्या कडेन डॉक्टर्सांक किंवा इवन जनरल लोकां खातीर तांणी अवेरनेस प्रोग्राम्स घडोवन हाडले. आनी त्याच हाजो एक भाग हो आज जाता, ज्या कडेन आमी ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेस आनी सर्वायकल कॅन्सर अवेरनेसाचे बद्दल हांगा उलयतलीं. कित्याक आमकां अशें दिसून आयलां की अवेरनेस आसप हो एक म्हणजे तें आसप होच एक टुवर्ड्स डायग्नोसीस हो एक व्हडलो स्टेप. कित्याक जो पर्यंत आमी अवेर जायनात, आमकां कळना की बाबा कॅन्सराचे सायन्स सिम्पटम्स कश्यो आसतात, सुरवात कशी जाता, आनी हें जर आमकां पयलीं कळना मागीर तें खूब वेळ जाता पावे म्हणसर आनी मागीर ट्रिटमेंट करप चड वेळ जाता आनीक इट बिकम्स आउट ऑफ हँड्स. म्हण त्या खातीर अवेरनेस आसप, ताजे बद्दल एक जागृतकाय आसप हें सगळ्यांचें खंय म्हत्वाचें आसा आनी त्या खातीर आज आमी हांगा आयिल्लीं आसात. पयली भागांक उलयतलीं डॉक्टर रेचल आनी ते उलयतले ब्रेस्ट अवेरनेसाचे बद्दल आनी ताजो दुसरो भाग आसतलो सर्वायकल कॅन्सराचो, ताजे बद्दल हांव उलयतलें. हय, देव बरें करूं डॉक्टर बबिता. जशें डॉक्टर बबितान सांगलां, आमचे 2 आज टॉक्स जातले. पयल्या भागान डॉक्टर रेचल गोम्स आमकां ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेसा विशीं सांगतली आनी दुसऱ्या भागान डॉक्टर बबिता आमकां सर्वायकल कॅन्सर बद्दल म्हायती दितली. तर आमची पयली मार्गदर्शक तांची वळख करून दिता. डॉक्टर रेचल गोम्स हांणी आपलें दोतोरकेचें शिक्षण गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा घेतलें. तशेंच तांणी सर्जरी ह्या विशयान आपलें पदव्युत्तर शिक्षण गोवा मेडिकल कॉलेजीन घेतलें. ताजे उपरांत तांणी लॅप्रोस्कोपी तशेंच कॅन्सर ह्या विशयांनी ट्रेनिंग घेतलां. नामनेच्या हॉस्पिटलांनी, टाटा हॉस्पिटल तशेंच जसलोक आनी भाटिया हॉस्पिटलांनी तांणी ट्रेनिंग घेतलां आनी सद्या ती कन्सल्टंट सर्जन म्हणून सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान काम करतात. तांचे खूब येवकार. तुमचे कडेन मागता की तुमी आमकां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर मार्गदर्शन दिवचें आनी तुमी आतां सुत्रां सांबाळची. थँक्यू. गुड इवनिंग एवरीवन. म्हजें आज टॉपीक जावन आसा ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेस. ओके, सो हांव म्हजें पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन चालू करपाक जाता. ओके, सो फर्स्ट स्लायड. हां, नेक्स्ट स्लायड प्लीज. ओके, कॅन्सर हो शब्द आयकना फुडें लोकांक भंय दिसता. कित्याक कॅन्सर बॉडीन स्प्रेड जावन पसरून मनीस मरपाक शकता, सगळ्यांक खबर आसा. ओके, सो फर्स्ट मेसेज सगळ्यांक की मेडिसन आनी सायन्साची इतली प्रोग्रेस जाल्या की कॅन्सर क्युअर करपाक शकता. ऑलरायट, ऑपरेशन करून पावर दिवन
या वखदां दिवन कॅन्सर फूल एंड फूल निवड करून काडपाक जाता. हो मेसेज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आणि this is the first slide and the beginning thing which is supposed to be that breast cancer is curable. All right, please go to the previous slide. Change zara. Okay. सगळे कॅन्सर काडपाक जाता हो प्रश्न पयली. सगळे कॅन्सर क्युअर करपाक जाता. एनी पेशंट सपोज डॉक्टरा कडेन बेगीन पावलो, काय अर्ली प्रेजेंट करून आयलो, ते कॅन्सर काडपाची शक्यता खूब हाय आसता. सपोज पेशंटाक कळ्ळें की गूट आसा, कॅन्सर आसा, पेशंट घरा कडेन रावलो खूब टायम आनी ते वाडले कॅन्सर, देन कॅन्सर काडपाची शक्यता लेस जाता, ट्रिटमेंट मातशें डिफिकल्ट जाता. सो वन, कॅन्सर इज क्युरेबल, बट जाता तितले बेगीन डॉक्टरा कडेन वचून ट्रिटमेंट स्टार्ट करपा जाय. स्टार्ट ट्रिटमेंट अर्ली. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सगळे ब्रेस्ट लंप काय छातीचे गूट जे असता, सगळे छातीचे गूट फक्त कॅन्सर असता ना, ताका खूब कारण असता. फर्स्ट सिंपल रिजन म्हणजे एप्सेस जे आमी म्हणटा, छातीक इन्फेक्शनाची गाठ जातून मातेर असता. ओके, सेकंड रिजन म्हणजे उदकाचे गांठ, सिस्ट्स जे आमी म्हणटा, चोरबेचे गांठ आसपाक शकता ऑफ फॅट, सिंपल ट्युमर्स आसपाक शकता जे बॉडीन स्प्रेड जायना. ओके, आणि फिफ्थ जे आमी आज उलयतले ते कॅन्सर. ओके, सो सगळे ब्रेस्ट लंप कॅन्सर आसना. ओके, वेगळे वेगळे कारण आसता, बट इम्पॉर्टंट की डॉक्टरा कडेन वचून सॉर्ट आउट करपा जाय की ताजे रिजन कितें ते. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो सपोज ब्रेस्ट लंप जालो, आसता की ते कॅन्सर आसपाची शक्यता चड आसा, इट इज सस्पिशियस फॉर कॅन्सर, सायन्स कितें आसता. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हार्ड आणि पेनलेस. एक सपोज कोणाकूय छातीर गूट जाले आनी ताका खूब पेन जालो, ते पेशंटा प्रेशरायज करपाची गरजूच ना, पेशंट रोखडो धांवन डॉक्टरा कडेन वयता. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट की ब्रेस्ट कॅन्सर हार्ड आणि पेनलेस आसता. एंड हे अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट आसता की ते पेनलेस लंप डजंट तुजे डेली वर्काक इफेक्ट जायना. सो तुका टेंडन्सी चड आसता की घेवन बसपाचे. ओके, आज ह्या वीक नाका, नेक्स्ट वीक नाका, वीक आफ्टर दॅट ओके त्रास जायना नाका. ओके, सो मेन म्हणजे पेनलेस. सो पेनलेस लंप जाल्यार इट इज समथींग टू वरी. घरा कडेन बसपाचें न्ही, एंड इट इज समथींग इम्पॉर्टंट की तुवें मनान दवरून लक्ष दवरून डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय. बिकॉज इफ इट इज पेनफूल ऑटोमॅटिकली तुका सांगपा सुद्दां नाका, यू वील गो टू द डॉक्टर. हार्ड आणि पेनलेस फर्स्ट सिम्पटम. नेक्स्ट स्लाइड. ब्रेस्ट लंप, इन एडिशन टू ब्रेस्ट लंप सपोज काकेन सुद्दां गूट आयले जाल्यार इट इज अ बिट सस्पिशियस फॉर कॅन्सर. नेक्स्ट, छातीचे ब्रेस्टाचे जे स्किन आसा ते दाट जावन आयले जाल्यार इट लुक्स लायक ऑलमोस्ट लायक ऑरेंजाची स्किन जी आसा, दाट ऑरेंज स्किन अपियरन्स. ओके, दाट जाले जाल्यार दॅट इज अनदर सायन की मे बी कॅन्सर जावपाक शकता, सस्पिशियस. नेक्स्ट स्लाइड. ब्रेस्ट जे स्किन आसा, लंपाचे जे स्किन आसा, ताचेर गावे सुद्दां पडपाक जाता. ओके, ते आनी एक सायन की कॅन्सराचे जावपाक शकता. नेक्स्ट स्लाइड. च्यू या निप्पल जे म्हणटा ते कॅन्सराचे लंप इतले हार्ड आसता एंड ते सगळे ब्रेस्ट टिश्यू आसा ते ओडोन घेता भितर. ताका लागून निप्पल जे आसा मेनी टायम्स भितर वयता, तेजे शेप चेंज जाता. ओके, सो च्यू भितर गेले जाल्यार तेजे शेप चेंज जाले जाल्यार दॅट इज अनदर सस्पिशियस फायंडींग. ओके, की विच अलर्ट्स द डॉक्टर फॉर कॅन्सर. नेक्स्ट, ह्या च्युवांतल्यान या निप्पलांतल्यान डिस्चार्ज येयले जाल्यार, एस्पेशली ब्लडी डिस्चार्ज येयले जाल्यार, देन तो आनी एक सिम्पटम आसा फॉर अलार्मिंग सिम्पटम, मे सजेस्ट कॅन्सर. ओके, नेक्स्ट. सो बिफोर I go to this slide, again I told you hard एक छातीन लंप जे दुखना. ओके, ताजेर कितें स्किन चेंजीस असल्यार ताजे विथ दॅट खाकेन गूट येयले जाल्यार ते आर ऑल सस्पिशियस सायन्स फॉर कॅन्सर. सो ब्रेस्ट कॅन्सर कित्याक जाता चड डिटेल नाका, बट नेक्स्ट स्लाइड.
देर आर 2 मेन कॉजेस, म्हणजे जेनेटिक, ओके, तुमचे फॅमिलीन एक जीन आसा, दॅट इज अ कॉमन थिंग, आयदर इट इज तुका सडनली तुजे हातून एक डिफेक्टिव्ह जीन आसता, काय एक जीन तुजे फॅमिली पास जातले फ्रॉम युअर ग्रँडमदर, मदर, सिस्टर, सगळे पास जावन तुका कॅन्सराची टेंडन्सी जाता, ओके. आणि ही टेंडन्सी चड आसता सपोज फर्स्ट डिग्री रिलेटीव एफेक्ट जाला जाल्यार. फर्स्ट डिग्री रिलेटीव म्हणजे तुजे आवय काय सिस्टर, ताका फर्स्ट डिग्री रिलेटीव म्हणटा. and second degree say grandmother, cousin, sister, okay, but first degree or second degree family history of cancer asla shakata chad asta. All right, next slide. आणि in females and second reason म्हणजे hormonal. any lady period start झाले की hormone influence start जाता body and period end झाले की hormone influence बंद जाता, okay. so तुझे period बेगीन कमी जाले जाल्यार, period late बंद झाले जाल्यार, देन तुझे हॉर्मोनल इन्फ्लुएन्स, लायफ टायमाचे हॉर्मोनल इन्फ्लुएन्स चड आसता, ओके. त्याच्यात तुझे चान्सेस ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर मातशे हाय आसता. ऑलरायट. आतां लेट फर्स्ट चायल्ड, लग्न जावन तुजे भुरगे फर्स्ट बेबी लेट जाले जाल्यार तुका मातशे चान्सेस आर बीट हायर ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कॅन्सर. artificial hormones in the form of oral contraceptive pills, काय hormone replacement therapy after menopause गेल जाल्यार, artificial hormones गेले जाल्यार मातशे chances high आसता. Smoking, alcohol आणि खूप मोठे असल्यार also, मोठे असल्यार fat cellsantले hormone secrete जाता, okay, extra fat cellsantले, so they hormonal influence जावन chances of cancer are higher. That it is not a direct cause, but here risk factors म्हणटा, असले risk factors असल्या तुझे chances of breast cancer are higher, okay. next slide. so suppose तुका breast lump जाले जाल्यार and डॉक्टरा कडेन गेले जाल्यार खंयचे टेस्ट करून तुका कन्फर्म जातले की कॅन्सर आसा काय ना ते. नेक्स्ट, फर्स्ट आमी सिंपल स्कॅनिंग करता, जशें आमी पोटाचे अल्ट्रासाउंड सगळ्यांनी आयकलां दिसता, सेम वे ब्रेस्टाचे स्कॅनिंग आसता, ब्लॅक एंड व्हाईट पिक्चर, ओके. पूण ताजेर आमकां आयडिया मेळटा की हो लंप कॅन्सर आसा काय इट इज जस्ट अ सिंपल लंप, ओके. नेक्स्ट, जशें आमी चेस्टाचे एक्सरे काडटा तशे ब्रेस्टाचो एक्सरे म्हूण आसता. ब्रेस्ट 2 प्लेटी मदीं प्रेस करून एक्सरे काडटा, ताका मॅमोग्राम म्हणटा. तेवूय एक ब्लॅक एंड व्हाईट पिक्चर आसता आनी ते ब्लॅक एंड व्हाईट पिक्चराचे आमकां आयडिया मेळटा की हे कॅन्सर काय ना ते. नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग म्हणजे सुई मारून तपास करप, तातूंतले ते लंपांतल्यान ओडून सेल्स काडटा आनी ते सेल्स स्लायडाचे घालून मायक्रोस्कोपा पोंदाक चॅक करून आमकां आयडिया मेळटा की दीज आर कॅन्सर सेल्स ऑर नो. नेक्स्ट इज थोडे पेशंटा निडल टेस्टाचेर आयडिया मेळना, तांकां ते फूल ऑपरेशन करून ते लंप काडचे पडटा आनी तो लंप मागीर टेस्टिंग केले की आमकां कळटा की कॅन्सर. नेक्स्ट, सो ब्रेस्ट कॅन्सराचे ट्रीटमेंट कशें जाता, ओके. इट्स सिंपल स्टेप वायज ट्रीटमेंट एंड इट इज नॉट अ चॉयस ऑफ ट्रीटमेंट. स्टेप वायज ट्रीटमेंट म्हणजे फर्स्ट इज सर्जरी, ओके. सेकंड आमी म्हणटा पावराचे ट्रीटमेंट, ऑलरायट. थर्ड इज किमोथेरपी, इंजेक्शनाचे ट्रीटमेंट आणि फोर्थ म्हणजे टॅबलेट्स, ओके. नेक्स्ट स्लाइड. ब्रेस्ट काडप म्हणजे ब्रेस्ट आणि ट्युमर दोन्ही काडपाचे. फर्स्ट फोटो तूं पळयता की ट्युमर जाला पेशंटाक, सेकंड फोटो की फूल ऑपरेशन कंप्लीट जाले की ते सायडीन ब्रेस्ट फूल काडटा आनी तो जावन आसा कट जे आमी स्टिच करता, ओके. आनी तो फूल ब्रेस्ट काडटा, ताजो स्पेसिमेनाचो फोटो सकयल आसा तो आमी फूल टेस्टिंगाक धाडून द कॅन्सर स्टेज आमकां मागीर कळटा ते स्पेसिमेन पळोवन. नेक्स्ट स्लाइड. आफ्टर फ्यू मंथ्स फूल हिलिंग जाले की अशें दिसता स्कार, ओके. ऑपरेशन केला ते सायडीन ब्रेस्ट आसना, एक स्कार आसता एंड द अदर सायड विल बी नॉर्मल, ओके. नेक्स्ट, इट इज अ स्टेप वायज ट्रीटमेंट. फर्स्ट स्टेप म्हणजे सर्जरी आसता, बट सर्जरी इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट, कित्याक कॅन्सराचे मायक्रोस्कोपिक सेल्स फूल बॉडी पसरता, इवन इन द इनिशियल स्टेजीस थोडे सेल्स सगळे कडेन आसता, नॉट ओनली इन द ब्रेस्ट, ओके. सो आमी ते रेडियोथेरपी आणि नेक्स्ट आसा ते किमोथेरपी, ते दे आर एड ऑन ट्रीटमेंट्स टू ऑपरेशन. रेडियोथेरपी आमी ऑपरेशन करता थंय दिता, ओके. आनी थंय एनी एक्स्ट्रा सेल्स आसल्या ते सगळे बर्न जावन वयता.
ओके नेक्स्ट स्लाइड. किमोथेरपी इंजेक्शन फॉर्मान आसता. सो ते इंजेक्शन घाले की फूल बॉडी ती ड्रग फूल बॉडीक पावता आनी कॅन्सर सेल्स खंय स्प्रेड जाले कडेन आसा जाल्यार तांकां डिस्ट्रॉय करता. ऑलरायट नेक्स्ट. हे स्पेशल ब्रेस्ट कॅन्सर इज अ hormonal kind of influenced cancer. ओके सो सर्टन टॅबलेट्सूय आसता जे हॉर्मोन्स ब्लॉक करता. सो हे ओवर 4 to 5 years असलो ट्रिटमेंट चलता कॅन्सर पेशंटाक, एस्पेशली ज्यांचे ट्युमराचेर हॉर्मोन रिसेप्टर्स आसता. ओके सो हे हॉर्मोन ट्रिटमेंट ताणें गेले जाल्यार कॅन्सर परत येवपाची शक्यता कम आसता. सो अकॉर्डिंग टू स्टेज तांकां एडवायस करता खंयची टॅबलेट घेवपाची ते. नेक्स्ट. आतां कॅन वी प्रिवेंट ब्रेस्ट कॅन्सर? सिंपल क्वेश्चन. कितें करपाक शकता की ब्रेस्ट कॅन्सर जायना जावपाक? ओके सिंपल थिंग्स मे बी बट यू कांट कंप्लीटली प्रिवेंट. ओके नेक्स्ट स्लाइड. जसे 30चे पयलीं भुरगीं जाल्यार मातशें it is safer, it reduces the risk. So as far as possible complete your family before 30. Next. भुरग्यांक ब्रेस्ट फीड केले जाल्यार again it is protective to the mother. मदराक ते ब्रेस्ट कॅन्सराचे रिस्क रिड्यूस जाता. सो एटलीस्ट म्हणटा की 6 months तरी भुरग्याक दूध दिवपाचें आनी ताजे तुजे रिस्क मातशें देंवपाक शकता. ऑलरायट नेक्स्ट. As far for short term it is okay, oral contraceptive pills, but long term like more permanent operations better asta. Avoid any hormonal pills for a longer time. Alright. Next slide. चड मोटे जाल्यार as I told you fat cells they hormones secrete करता which affect the body in a different way. Okay, so जाता तितले मोटे जावपाचे ना and it is मोटे जावपाचेच न्ही. Any normal person also correct moderate exercise protective asta and a good healthy diet is also protective against cancer. Next. Breast self examination very important for ladies. Okay, and हाजेरूच आमी जे म्हणटा न्ही डॉक्टरा कडेन बेगीन वचपाक जाय ते possible only by breast self examination, disciplined breast self examination. Next slide. So दोन पार्ट आसता ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. वन इज लूक एंड द सेकंड वन इज फील. ओके सो खंयची लेडी शूड एक मिरर अरेंज करपा जाय इन अ प्रायवेट प्लेस वेदर इट इज इन योर बाथरूम और इन योर ड्रेसिंग रूम. फूल अनड्रेस जावन मिररा मुखार रावपाचें. वन इज विथ द हँड्स डावन कमरेर हात दवरून मिररा पळोवपाचें एंड सेकंड इज विथ द हँड्स अप फूल हात वयर काडून मिररान पळोवपाचें. ओके सो you have to look for skin changes, any lump तुका कितें छातीचे गुट दिसता जाल्यार skin changes दिसता जाल्यार nipple especially the nippleaचे shape change जाले जाल्यार level change जाले जाल्यार तुका पयले की तुका दिसतले identify जातले. Okay next. So the second part is feel. Feel म्हणजे there are 3 parts in which you have to check. एक म्हणजे full breast हात भोंवडावन round in a circle check करपाचे. एक part चुकयना आसतना. ते बेस्ट एग्जामिन लायिंग डावन न्हिदले की फूल ब्रेस्ट स्प्रेड जाता आनी ते हात लावून चेक करपाक इजी पडटा. ओके सेकंड म्हणजे आर्मपीट चुकोवपा जायना. आर्मपीट वन इज ब्रेस्ट सेकंड आर्मपीट खाकेंत हात घालून फूल खाकेंत पोसून चोवपा जाय की कितें गूट आसा की ना तें. आनी थर्ड म्हणजे निप्पल. निप्पल प्रेस करून ताजे फाटल्यान फुडें कितें अबनॉर्मल लागता जाल्यार चेक करपा जाय. ओके नेक्स्ट. सो yes breast self examination जे आसा एटलीस्ट once a week सगळ्यांनी तरी करपाक जाय. एटलीस्ट कॉन्सन्ट्रेट एंड डिसिप्लिन once a week डिटेल एक्झामिनेशन करपाक जाय. ऑलरायट एंड देन इवन हे जे ब्रेस्ट एक्सरे जे पयलीं सांगिल्ले ते लंप ना जाल्यार सुद्दां एनीवन मोर देन 40 एवरी 1 or 2 years हे एक्सरे करून चेक करपाक जाय आनी ताजेर एक एकदां ब्लॅक एंड व्हायट फोटवाचेर कितें अबनॉर्मल दिसता. ओके सो ते प्रॉब्लम अर्ली डिटेक्ट जाता. मे बी ते हातीन सुद्दां लागना बट ऑन द एक्सरे ते डिटेक्ट जायत कितें लंप आसा म्हणून. ओके नेक्स्ट. ऑलरायट सो टेक होम मेसेज. ट्राय टू कंप्लीट युअर फॅमिली हॅव चिल्ड्रन फर्स्ट चाइल्ड बिफोर 30 years. ब्रेस्ट फीडिंग very important at least for 6 months when you have a child. Avoid hormonal treatment as far as possible. Alright, weight gain is not good.
हेल्थी डायट एंड एक्सरसाइज इम्पॉर्टंट आसता. नो स्मोकिंग, नो अल्कोहॉल, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एक्सरे आफ्टर 40 years. ओके, एनी लंप डॉक्टरा कडेन वचून एग्जामिनेशन करपाचें. एंड इफ इट इज कॅन्सर, डू नॉट फियर, देर इज ट्रीटमेंट. गो अहेड, गेट युअर सेल्फ ट्रीटेड, यू कॅन बी क्युअर्ड. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं. डॉक्टर रेचल, आमकां खूब सोंपे रितीन हांगा डॉक्टर रेचलान सांगलां ब्रेस्ट कॅन्सर म्हळ्यार कितें आनी सगळ्यान म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार सेल्फ एग्जामिनेशन जें आमी घरा बसून करपाक शकतात. हांची सगळ्यांनी नोंद घेतल्याच आसतली आनी देव बरें करूं डॉक्टर रेचल. आनी परत एकदां तर आमी मुखार वळया. आमची दुसरी मार्गदर्शक डॉक्टर बबिता आमच्या बरोबर आसात. तांची परत वळख करून दिता. तांणी बी आपलें दोतोरकेचें शिक्षण गोवा मेडिकल कॉलेजीन घेतलां. तशेंच पॅथॉलॉजी ह्या विशयान तांणी आपलें पदव्युत्तर शिक्षण गोवा मेडिकल कॉलेजीन घेतलां. ती इंडियन मेडिकल असोसिएशन मडगांव फाट्याची अध्यक्ष म्हणून वावुरतात. तशेंच ती कन्सल्टंट पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून सद्या काम करतात. तर डॉक्टर बबिता, तुमकां येवकार. हांव मागतां की सर्वायकल कॅन्सर परत आनी एक खूब म्हत्वाचो विशय हाचेर तुमी आमकां मार्गदर्शन करचें. थँक्यू वेदिका. तर चड वेळ घालनासतना आमी सरळ विशयाक हात घालुया. सर्वायकल कॅन्सर अवेरनेस आनी ताजें प्रिवेंशन कशें करप हाचे बद्दल आज आमी उलोवया. नेक्स्ट स्लायड. वायट दिसता हें सांगपाक की इंडियेक आमच्या जवळ जवळ 200 बायलो प्रत्येक दिसाक मरतात सर्वायकल कॅन्सरा खातीर. आनी सर्वायकल कॅन्सर 6 ते 29% हे म्हणजे ह्या प्रमाणाक ताजें दुयेंस जावन आसा इन द इंडियन सिनारियो. आनी तुमकां सांगीन दिसता की ब्रेस्ट कॅन्सर हें सगळ्याच्याकय हायेस्ट आसा, मागीर सर्वायकल कॅन्सर फॉलोड बाय ओरल कॅन्सर. त्या खातीर आज आमी ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सरा बद्दलच उलोवपाचें ठरयलां. नेक्स्ट स्लायड. आतां सर्वायकल कॅन्सर जेन्ना पळय आमी म्हणटात तेन्ना सर्विक्स म्हणजे कितें? तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बायलांक उतेर आसता. उतेराची एक वाट आसता आनी ती वाट सकयल पावन ताजो वजायना म्हणटात, ज्या कडच्यान भुरगें भायर सरता. तो युट्रसाक भुरगें जाता. ताजे बाजून तुमकां कळटलें 2 अशी हें आसा, 2 ओवरीज असतात. मदलो जो पळय भाग आसा जो वजायना आनी युट्रसाक कनेक्ट करता ताका आमी सर्विक्स म्हणटात. आनी हो सर्वायकल कॅन्सर हाजे प्रमाण ह्या भागाक कॅन्सराचें प्रमाण खूब हाय आसता. नेक्स्ट स्लायड. आतां कॅन्सर म्हणजे कितें? आमी सदांच म्हणटात कॅन्सर 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 म्हणून. कॅन्सर म्हणजे नॉर्मली आमी जशी पळय जाणटी जातात, आमची सेल्स तयार जातात, मरतात, तांची एक ग्रोथ पॅटर्न आसता. जशी एक तुमी झाडां पळयतात, झाडाक पालवी येता, ती पानां पोन्नी जातात किंवा जाणटी जातात आनी ती पानां झडटात. पूण कॅन्सर आमच्या सेल्साचें तशेंच आसता. पूण जेन्ना पळय कॅन्सर जाता न्ही तेन्ना ही सेल्स मरनात. ही सेल्स वाडत वतात. तांची ग्रोथ डबल जाता, ट्रिपल जाता, 4 पटीन जाता, 5 पटीन जाता. आनी ह्या ग्रोथ जाता म्हणून ताका ट्युमर जाता किंवा एक लंप म्हणटात पळय आमी, त्या खातीर तो जाता आनी ही सेल्स मरनात. आनी हाजी कारणां कितें आसतात? एक तर वेगळे वेगळे तरेची कॅमिकल्स असतात, रेडिएशन आसता. आज आमच्या सैमाक खूब तरेचे पोल्युटंट्स आसात, म्हणजे जे आमकां पोल्यूट करतात. रेडिएशन, इन्सेक्टिसायड्स, पेस्टिसायड्स, कॅमिकल्स. तशेंच जेनेटिकय बी डॉक्टर रेचलान तुमकां सांगलां की फॅमिलीची जे पळय आमकां इनहेरिटन्स आसता तोय भाग खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनीक सर्वायकल कॅन्सराच्या बाबतींत सगळ्यांच्याकय इम्पॉर्टंट म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिजम, व्हायरसीस. आनी एक तरेचो व्हायरस आसा तो इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी जो 98% ऑफ द टायम्स कॅन्सर ह्या व्हायरसा खातीर जाता. नेक्स्ट स्लायड. तर हो व्हायरस कसलो? तर ताका आमी म्हणटात ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस, HPV. आतां ह्या ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाक तुमी आयकलां आसतलें आमी चामकीळ म्हणटात किंवा वॉट्स म्हणटात ना, ताका खूब गळ्याक खूब जाणां पळयलां आसतलें तुमी, गळ्याक चामकीळ आसतात, तोंडाक चामकीळ आसतात. तर हे सगळे आर कॉज्ड बाय ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस.
पूण जेन्ना हो ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस सर्विक्सां भितर जाता म्हणजे प्रायवेट भागाक जाता तातूंत तरेतरेचे व्हायरस आसता. सद्या तुमी कोरोनाचे बद्दलूय आयकलां आसतलें न्ही की कोरोना टायप पयलीं एक तरेचें दुयेंस आयिल्लें, मागीर डेल्टा आयलो, मागीर ओमिक्रॉन आयलो, हें चालू आसा. तशेंच ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसां भितरय बी टायप्स आसतात. तातूंतले थोडे जे पळय टायप्स आसतात ते सामके डेंजरस असतात. लायक ह्युमन पॅपिलोमा 6, ह्युमन पॅपिलोमा 8, 31, 32 हे तांकां एक नंबर्स दिल्ले असतात आनी ते ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस सामके डेंजरस असतात. तर नॅचरल हिस्ट्री ऑफ ह्युमन पॅपिलोमाचे इन्फेक्शनाचें कितें, तर पयलीं मेन म्हणल्यार जेन्ना पळय ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस जाता तेन्ना सर्विक्सांक भितर एक तरेचें घावसो जाता आनी तो घाय जर योग्य टायमाचेर जर डॉक्टराक सांपडलो आनी जर ताजो ट्रिटमेंट केलो तसल्यार तो परत नॉर्मल ताजी ती कात नॉर्मल जावपाक शकता. पूण जर तें करूं ना आनीक जर तें आंगारच काडलें ना, आज वता डॉक्टर रेचेलान सांगलें तशें, ना फाल्यां पळोवया, परां पळोवया, परत आनीक आठवडो गेलो, म्हयने गेले, वर्सां गेलें, तेन्ना मागीर त्या कातीचेर त्या घायाचेर चेंजीस जातात आनी जी पळय सेल्स आसात ती कॅन्सराचे हातूंत ताजें रुपांतर जाता. परत एकदम तें जायना, नॉर्मल पयलीं आसता तातूंत आमी ताका प्री कॅन्सर म्हणटात. प्री कॅन्सर म्हणजे कॅन्सराची पयली स्टेज आनी जी स्टेज सामकी ट्रिटेबल आसा आनी कंप्लीट क्युअर जावपाक शकता. पूण मागीर परत आनी थोडो जर तेंप गेलो तसल्यार मागीर ती कॅन्सर आनी प्री कॅन्सरस लिजन म्हणटात आमी तातूंत पडपाक शकता आनी मागीर कॅन्सर जावपाक शकता. नेक्स्ट स्लायड. आतां कोफॅक्टर्स म्हणटात आमी. कोफॅक्टर्स म्हणजे कितें, फक्त पॅपिलोमा व्हायरस जालो, एक थंय आमकां घाय जालो, तो सगळ्याच्या बाबतीक कॅन्सराचेर पडटलो तशेंय बी नासता. सगळ्याच्या बाबतीत कॅन्सराचेर पडना. पूण आमकां अशें दिसून आयलां, म्हणजे सायंटिफीक स्टडी जी पळय आसा, जी रिसर्च केल्ली आसा ताजे थ्रू आमकां अशें दिसून आयलां की थोड्यो ज्यो पळय गजाली आसतात ताजे खातीर हे प्रमाण बेगीन ताजी प्रोग्रेस बेगीन जावपाक शकता, ते फास्ट कॅन्सराचेर पडपाक शकता. आनी ते म्हणजे एक तर कॉन्ट्रसेप्टीव थेरपी, हॉर्मोन थेरपी जी बायलो घेतात ती. खूब तेंप जर हॉर्मोन थेरपी घेतली आनी जर तुमकां पॅपिलोमा व्हायरसाचेंय ताजे बरोबर इन्फेक्शन आसा तसल्यार कॅन्सराचें प्रमाण बेगीन जावपाक शकता. तशेंच अर्ली एक्सपोजर टू सेक्स, म्हणजे आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भुरगें जेन्ना, चली भुरगें जेन्ना ताका फर्स्ट पिरियड्स येवपाक लागतात तेन्ना तें भुरगें आमी म्हणटात की इज नाव रेडी फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी. आनी जेन्ना जितले पयलीं म्हणजे जितले बेगीन ह्या एजीचेर सेक्शुअल एक्टिविटी स्टार्ट जाता तितलें सर्वायकल कॅन्सराचें दुयेंस चड जाता. म्हणजे जशें पळय पयलीं आमी म्हणलां, पयलीं भागांक आपली फॅमिली 30 वर्सां पयलीं काबार करची, कळ्ळें न्ही, तसल्यार ब्रेस्ट कॅन्सराचें दुयेंस कमी आसता. तशेंच अर्ली एक्सपोजर टू सेक्स आनी भायल्या देशांनी हें प्रमाण चड आसता. बिकॉज खूब ल्हान आसतना भुरग्यां आर सेक्शुअली, द गर्ल्स एंड द बॉयज आर सेक्शुअली एक्टीव आनी त्या खातीर थंय इल्लें सर्वायकल अवेरनेस, सर्वायकल कॅन्सराचें अवेरनेस इल्लें चड एग्रेसीव रित्या जाता. दुसरी म्हणजे हाय पॅरिटी. पॅरिटी म्हणजे जितले आमी जितली प्रेग्नन्सीज चड, कळ्ळें न्ही, 3 फाटी भुरगें जाता, 4 फाटी भुरगें जाता, 5 फाटी, 6 फाटी, तितले सर्वायकल कॅन्सराचे चान्सीस चड असतात. इन अदर वर्ड्स, अर्ली एक्सपोजर टू सेक्स किंवा जितली बाळंतपण चड, हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ म्हणजे एकच की जितली सेक्शुअल एक्टिविटी चड तितलें सर्वायकल कॅन्सराचें प्रमाण चड आसता. आनीक एट द सेम टायम जितले पळय पार्टनर्स चड, म्हणजे एक बायल आपल्या आयुश्याक एकाच पार्टनरा बरोबर सेक्शुअल एक्टिविटी करता आनी कोणी तरी खूब जाणां बरोबर सेक्शुअल एक्टिविटी करता, तर त्या बायलेक
त्या बायलेच्या हातूंत सर्वायकल कॅन्सराचें प्रमाण चड आसपाक शकता बिकॉज द चान्सीस की ती वेगळे वेगळे तरेचे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाक एक्सपोज जातली हें प्रमाण तिचें चड आसता. ऑफकोर्स अदर थिंग्स आर स्मोकींग, मागीर तशेंच जांकां आमी इम्युनो कॉम्प्रोमायज म्हणटा, ज्यांची इम्युनिटी कमी आसता, लायक HIV इन्फेक्शन आनीक इवन आनी खूब कारणां खातीर मनशाची इम्युनिटी कमी जावपाक शकता, तांच्याय भितर हें कॅन्सराचें दुयेंस जेन्ना पळय तांकां ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाचें इन्फेक्शन जाता ताजे बरोबर हें जालें जाल्यार कॅन्सराचेर बेगीन पडपाक शकता. नेक्स्ट स्लायड. परत एकदां तुमकां ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस आनी सर्वायकल कॅन्सर हाजे भितरलें लिंक सांगता हांव तुमकां. पयलीं म्हणटा आमचें नॉर्मल सर्विक्स आसता, कात बरी तिकतिकीत सुळसुळीत आसता, क्लीन स्कीन, तें म्युकस मेम्ब्रेन क्लीन आसता. पूण जेन्ना ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाचें आमकां लागवण जाता तेन्ना हें प्रोग्रेस जावन प्री कॅन्सरस स्टेजीचेर पडटा. प्री कॅन्सरस स्टेज म्हणजे सेल्स चेंज जावपाक शकता. ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस हो पळय व्हायरस आसा तो आमच्या सेलांक भितर वता. तुमी आतां सगळ्यांक खबर आसतलें व्हायरस ह्या कोरोना खातीर तुमी इतलें आयकलां आसतलें की व्हायरस कितें करता, तर व्हायरस आमच्या सेलां भितर सरता, त्या आमचे DNA आनी RNA भितर सरता आनी थंय भितर चेंजीस घडोवन हाडटा आनी ते सेल बेगीन मरना, वयल्यान ताजें मरपाची प्रमाण कमी जावन तें डबल जाता, ट्रिपल जाता आनी अशे तरेन तें कॅन्सराचेर पडटा. तर प्री कॅन्सर स्टेजीचेर जर ताजी योग्य रित्या ट्रिटमेंट जालो तसल्यार ते परत नॉर्मल जावपाक शकता. आमी म्हणटात ताका रिग्रेशन, परत नॉर्मल जावपाक शकता आनी प्रोग्रेशन जालें जाल्यार तें कॅन्सराचेर पडपाक शकता. नेक्स्ट स्लायड. आतां HPV व्हायरस म्हणजे आमकां जे पळय वॉर्ट म्हणटात किंवा ताका आमी वॉर्टच म्हणटात दिसता, कोंकणीक आमी वेदिका ताका कितें म्हणटात वॉर्ट्साक, चामखीट, रायट. सर्विक्सा भितर जे पळय चामखीट जाता ते कशें आमी अवॉयड करपाचें. एक म्हणजे ते कशें जाता, सेक्शुअल इंटरकोर्स किंवा वर्टिकल ट्रान्समिशन. वर्टिकल ट्रान्समिशन म्हणजे कितें, आवय भितरल्यान भुरग्याक जाता आनीक घाण हात म्हणजे ते जर टॉयलेट सीट जर शेअर केलें, पब्लीक टॉयलेट सारके क्लीन नासतात किंवा हात सारके धुयले नात, आपले प्रायवेट पार्ट्सांक लायत तेन्ना प्रायवेट पार्ट सारके क्लीन करूं नात, तसल्यार तें जावपाक शकता. आनीक ते इट इज इतलें कॉमन आसता की ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस हें खंयच्याय बायलेक म्हणजे जवळ जवळ 30तले 8 जाणां बायलांक तर ते सहज जावपाक शकता. पूण प्रत्येक पॅपिलोमा व्हायरस कॅन्सराचेरच पडटलो असो न्ही, तो कसलो टायप आसता तें खूब म्हत्वाचें आसता आनी त्या बायले भितर दुसरे को फॅक्टर्स आसात काय ना तेंय बी म्हत्वाचें आसता. नेक्स्ट स्लायड. आतां आमी सिमटम्स हें सगळें आयकतकीर सिमटम्स कितें आसतात आमच्यो, जशें पळय ब्रेस्ट कॅन्सराच्या बाबतींत सांगलां की गूट येता, एक एकदां निपल भितर अशें करून येता, स्कीन दाट जावन येता. तशेंच सर्वायकल कॅन्सराचेय बी थोडीशीं सिमटम्स आसात आनी ते म्हणजे कंटिन्युअस वजायनल डिस्चार्ज. जर आंगार जर डिस्चार्ज जालो, धवो डिस्चार्ज जालो किंवा रगत पडिल्ल्या भशेन जालें, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज म्हणजे जेन्ना पळय मेन्स्ट्रुअल म्हणजे मासीक पाळी बंद जाता आनी तेन्ना ब्लिडींग जाता, मातशें मातशें स्पॉटींग जाता किंवा हें जें पळय डिस्चार्ज जाता ताका घाण वास येता, तो दाट दाट डिस्चार्ज आसता किंवा परत्या परतें युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जाता, परत्या परतें वजायना इन्फेक्शन जाता किंवा सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट येतकीर इंटरकोर्स जातकीर खूब दुखता आनीक ब्लिडींग जाता किंवा इन बिटवीन पिरियड्स म्हणजे जे पळय बायलांक मासीक पाळी नॉर्मल येता तांकां एक सायकल आनी 2 सायकली भितर दुसरी सायकली भितर इंटरमिटंट म्हणजे मातशें मातशें ब्लिडींग जाता. ह्यो सगळ्यो गजाली प्रत्येक बायलेन आपल्या तकलेक धरपाक जाय की जर अशें जाता तर तें आंगार काडचें न्ही. परत हांव तुमकां एकदां कळकळीन सांगता की ह्यो ज्यो पळय आपल्या कुडींत बदल जातात
ताणें ब्रेस्ट कॅन्सराच्या बाबतींत सांगलें, हांव सर्वायकल कॅन्सराच्या बाबतींत तुमकां परत सांगता की डिस्चार्ज जाता, स्पॉटिंग जाता, ब्लिडींग जाता, आफ्टर सेक्शुअल एक्टिविटी त्रास जाता, परत्या परती युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जाता. हें प्लीज तुमी आंगार काडनाकात. आपली गायनकॉलॉजिस्टाक म्हऱ्याक वचून इमिजिएटली ताजो तपास करून घेयात, कित्याक जितले पळय बेगीन हें दिसून येता की बाबा हें प्री कॅन्सरस किंवा हांगा भितर एक घाय आसा, ट्रिटमेंट इज ऑलमोस्ट 100%, म्हणजे बरें जावपाक शकता सामकें. नेक्स्ट स्लायड. आतां दुसरो एक प्रश्न येता की सर्वायकल कॅन्सराच्या अगेन्स्ट सर्वायकल कॅन्सर आमी पयलींच म्हणजे जेन्ना पळय एक चलयेक पिरियड्स जातात तेन्नाच्यान आमी ते प्रिवेंट करपाक शकतात काय? येस, इट इज पॉसिबल. नेक्स्ट स्लायड. तर सर्वायकल कॅन्सर हें दुयेंस आमी प्रिवेंट कशें करपाक शकतात, आमी अवॉयड कशें करपाक शकतात? पयलीं मेन म्हणजे सगळ्यांच्याकय इम्पॉर्टंट म्हणजे आतां आमकां पयलीं हें नाशिल्लें, पूण आतां एक्सलंट वॅक्सीन आयलां कॉल्ड एज ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस वॅक्सीन, जें चली भुरगेक जेन्ना पळय ताका फर्स्ट पिरियड्स येतात, म्हणजे फ्रॉम आय थिंक अबाउट 11, आतां तर भुरग्यांक खूबच बेगीन पिरियड्स येतात, तर फ्रॉम 11 to 14 इयर्स हाजे भितर हें वॅक्सीन सुरू करपाचें. ताजे 3 डोजीस असतात. ते खंयचेय गायनकॉलॉजिस्ट जर तुमी ताजे म्हऱ्यान गेली तसल्यार ती सांगपाक शकतात. भायर तर म्हणजे भायले देशांनी युरोपाक, अमेरिकेक जशें पळय आमी BCG दितात, TBचें वॅक्सीन दितात, मागीर पोलियो दितात, तशें हें इम्युनायझेशन शेड्युलाकच इन्क्लूड केल्लें आसता, कित्याक थंय चली भुरगे इज एक्सपोज्ड टू सेक्शुअल एक्टिविटी खूब बेगीन, म्हणून ते आनी चान्सीस घेनात. सो हो पळय वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आसा टू प्रिवेंट सर्वायकल कॅन्सर, हें नॉर्मल वॅक्सिनेशन शेड्युलाकच तांणी इन्क्लूड केल्लें आसा. तर ते दिल्यार जवळ जवळ आय थिंक ऑलमोस्ट डॉक्टर रेचल 90 to 85 to 90% ऑफ द टायम्स सर्वायकल कॅन्सर कॅन बी अवॉयडेड. नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी इज ऑफ स्क्रीनिंग. नाव स्क्रीनिंग म्हणजे कितें, जशें आमी आतां म्हणलें पळय की मॅमोग्राफी करात, सोनोमॅमोग्राफी करात ब्रेस्ट कॅन्सर पळोवपाक, तसल्यार सर्वायकल कॅन्सराच्या बाबतींत एक एक्सलंट म्हणजे सामकें बरें स्क्रीनिंग टूल म्हणजे पॅप्समियर आनी HPV डिटेक्शन. नाव वॉट इज पॅप्समियर? नेक्स्ट स्लायड. पॅप्समियर, नेक्स्ट स्लायड. we'll come back to this slide. Next. पेप्समियर म्हणजे कितें? पेप्समियर म्हणजे एक सादोसो तपास. आपले गायनकॉलॉजिस्टाक म्हऱ्याक वचचें, गायनेक तुमकां आपले कावचाचेर घालून आपले प्रायवेट जी पळय वाट आसा ती ओपन करून थंय एक ल्हानसो ब्रश घालून थंयची इल्लीशी सेल्स काडटा. असो ब्रश घुंवडायता भितर आनी ती सेल्स काडटा आनी ती एका स्लायडीचेर आमी घालतात आनी ती स्लायड काडटात आनी पॅथॉलॉजिस्टा म्हऱ्यान धाडटात आनी पॅथॉलॉजिस्ट ती स्लायड मायक्रोस्कोपाचें ताजो एक प्रोसिजर आसता तें घालून तातूंत बाबा कशी तरेची सेल्स आसात ती पळयतात. आतां पॅप्समियरांतल्यान आमकां कितें कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा? पॅप्समियरांतल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हणजे जर ही बायल नॉन मेनोपॉजल म्हणजे नॉर्मल ताका पिरियड्स बी सगळे आसात, रिप्रोडक्टीव फेजींग आसा तसल्यार तेंय कळटा, इन्फेक्शन आसा जाल्यार कळटा, कसलें इन्फेक्शन तें कळटा आनी जर कॅन्सराचे कितें अर्ली चेंजीस आसात तसल्यार तेंय बी आमी सोदून काडपाक शकतात फक्त मायक्रोस्कोपीक एक्झामिनेशन करून. तशेंच पोस्ट मेनोपॉजल हातूंत स्मियराचेर पळोवनूच आमी सांगपाक शकतात की बाबा ही बायल रिप्रोडक्टीव स्टेजीक ना, ही जी मेन्सीस जावन गेल्ल्यो आसात तेंय बी आमी सांगपाक शकतात कित्याक हॉर्मोनल थोडी चेंजीस आसतात सेल्सां भितर आनी परत थंय बी आमकां कळून येवपाक शकता की हांगा कॅन्सर चेंजीस आसात. इफ खूब बेगीन जर अर्ली चेंजीस ताका आमी म्हणटात एटिपिकल चेंजीस किंवा डिस्प्लेजिया म्हणटात आनी हे डिस्प्लेजिया किंवा एटिपिकल चेंजीस जर आमकां मेळ्ळ्यो तसल्यार इमिजिएटली ताजो ट्रिटमेंट करपाक जाता आनी ते परत नॉर्मल स्टेजीचेर हाडपाक शकतात आमी. नेक्स्ट स्लायड. I think now we'll go back to the earlier slides. Before that, पहिली स्लाइड दी आताची पहिली. ओके, नेक्स्ट. येस, आता पेप्समियराचें स्क्रीनिंग म्हणजे कितें? फॉरेन कंट्रीजां भितर 21 वर्सांचे नंतर
रोकडेच पॅप स्मियर्स करपाक लागतात. म्हणजे चली भुरगे किंवा बायल मनीस आपले डॉक्टराक म्हऱ्यान वता आनी ते सर्वायकल स्क्रिनींग करून घेता, पॅप स्मियर करून घेता. ना पॅप स्मियर करतगीर जर ताजो पॅप स्मियर नॉर्मल आयलो, सगळें बरें आसा म्हण कळ्ळें, तसल्यार ताणें नेक्स्ट 3 वर्सांनी परत तें स्क्रिनींग करपाक जाता. तशेंच 21 ते 29 वर्सांच्या भितर जर पॅप स्मियर परत नॉर्मल आयलो, अगेन 3 वर्सांनी करपाक जाता स्क्रिनींग. परत मागीर 30 to 65 नंतर ह्या एज ग्रुपा भितर पॅप स्मियर जर नॉर्मल आयलो, तसल्यार आयडियली पॅप स्मियरा बरोबर एक आमी HPV DNA स्टडी म्हणून करतात. म्हणजे जे पळय हांव पयलीं उलयलां ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस, हाजो ह्याच सेल्सांचेर तो व्हायरस त्या भितर आसा काय ना, आमच्या सेल्सां भितर आसा काय ना हेंय आमी सोदून काडपाक शकतात. आनी तें जर नेगेटीव आयलें तसल्यार डायरेक्ट 5 वर्सांनी स्क्रिनींग करपाक जाता. प्लीज समजून घेयात की जर तुमचें नॉर्मल आयलें तसल्यार 3 वर्सांनी करून जाता, एवरी 3 years. पूण जर ताजे बरोबर ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाची जर DNA स्टडी केली तसल्यार आनी तें नेगेटीव आयलें तसल्यार बद्द 5 वर्सांनी करपाक जाता. ज्यो पळय बायलो 65 अबाव आसतात किंवा 65 आनीक तांचे जर पयलींचे सगळे पॅप स्मियर्स जर नॉर्मल आयले तसल्यार तिणें आनी परत स्क्रिनींग करपाची गरज नासता. तशेंच जी पळय बायलांक म्हणजे हिस्टेक्टॉमी जाल्या, म्हणजे ज्यांचो युटेराचें ऑपरेशन जालां, तांणी बी पयलीं जर तांचे सगळें नॉर्मल आसा तसल्यार परत्या परती स्क्रिनींग करपाची गरज ना. म्हणजे हो आमचो स्टँडर्ड प्रोटोकॉल. म्हणजे कशें मॅथमॅटिक्सा भशेन 1+1=2 अशें म्हणटात न्ही, तशें ह्यो गायडलायन्स आनी हो प्रोटोकॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड आसा. म्हणजे अशें न्ही की इंडियेक हो प्रोटोकॉल वेगळो आनी युरोपाक हो प्रोटोकॉल वेगळो, अमेरिकेक वेगळो न्ही. ह्यो गायडलायन्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आनी त्यो स्टँडर्ड गायडलायन्स. कळ्ळें न्ही? नेक्स्ट स्लायड. नेक्स्ट. आनी तुमकां सगळ्यांक आतां खबर आसा की प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. तर आमी म्हणलें की प्रिवेंट कशें करप आमी, तर पयलीं मेन म्हणल्यार चली भुरग्यांक आपल्याक तांकां वॅक्सीन दिवपाक लावप डॉक्टराक म्हऱ्यांत वचून. वॅक्सीन तरेतरेची आसतात आतां, बायवेलंट, ट्रायवेलंट, क्वाड्रिवेलंट, तरेतरेचे वॅक्सिन्स आज अवेलेबल आसात. खंयचे बेस्ट तें तुमचो गायनोकॉलॉजिस्टच तुमकां सांगपाक शकतलो. पॅप स्मियर रेग्युलर आपलें स्क्रिनींग करचें. पॅप स्मियर म्हणजे ताका तोपपाचें ना, रगत काडपाचें ना, कांयच ना. इट्स अ व्हेरी सिंपल पेनलेस प्रोसिजर आसा आनी वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिनींग टूल्स आसा, तें तुमी जरूर करचें. आनी नेक्स्ट स्लायड. नेक्स्ट स्लायड. परत हाजे बद्दल हांव तुमकां सांगिल्लें आसा की वॉट इज HPV. परत म्हणजे स्क्रिनींग करता आसतना सेल्सां भितरच तें HPV आसा काय ना हेंय आमी टेस्ट करपाक शकतात. इट्स अ व्हेरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट. आनी लास्ट म्हणजे एकच तुमकां मॅसेज दिवपाक हांव सोदतां. लेट अस ऑल जॉयन हँड्स अँड फायट अगेन्स्ट कॅन्सर. आज ज्याणी पळय तुमी हें आयकलें ती नॉलेज तुमी आपले कोणी शेजारी पाजारी कोणाकय ही नॉलेज दिवपाक शकतात. किंवा तुमकां जर दिसलें की कोणी तुमचे कडेन एक उलयता तसल्यार ताका हें नॉलेज तुमी नक्की दियात. कित्याक आमी अशें नोट केलां की कॅन्सरा बद्दल नॉर्मली कोण उलयनात आनी जो पर्यंत हें इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जायना तो पर्यंत आमी आमचो मायंडसेट तसोच उरतलो. तेन्ना लेट अस जॉयन हँड्स, टेक प्रिवेंटीव मेजर्स, लेट अस अपडेट आवरसेल्व्स. अपडेट म्हणजे आमकां जाणकार करून घेवया आनी सगळ्यांनी आपापले फुडीची कॅर घेवया. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं डॉक्टर बबिता. खूब सुंदर म्हायती. म्हळ्यार सर्वायकल कॅन्सर तशेंच ब्रेस्ट कॅन्सर आमकां दोतोरां कडल्यान कळ्ळां की भारता भितर बायलां मदीं ब्रेस्ट कॅन्सर तशेंच सर्वायकल कॅन्सर हाचें प्रमाण सगळ्यांत चड आसा. पयल्या पावण्यार ब्रेस्ट कॅन्सर तशेंच दुसऱ्या पावण्यार सर्वायकल कॅन्सर असो भारतान आसा आनी हाज्या खातीर खूब नुकसान जाल्लें आसा आमच्या पयलीं आनी ताचो जाय तसो अवेरनस जायना. आनी आज मेरेन फाटलीं 1-4-5 वर्सां मेरेन आमी उलोवपाक फाटीं फुडें जातालीं कॅन्सरा बद्दल. आनी हे अशे विशय आसा जनरल कॅन्सरा बद्दलूच उलोवप जायना आशिल्लें. आनी ब्रेस्ट कॅन्सर आनी सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार सहसा कोण उलोवपाक वचना.
म्हणून हो खूप म्हत्वाचो विशय आज आमी हांगा घेतला आनी खूब सुंदर मार्गदर्शन आमकां आज मेळिल्लें आसा. सोंप्या रितीन आमकां कितें खबर आसपा जाय ह्या दोनूय दुयेंसां बद्दल हें आज आमकां कळ्ळां. हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलांच की तुमकां जर कितें प्रश्न आसात ते तुमी आमकां आमच्या दोतोरांक फोन करून आमकां संपर्क साधून आतांच विचारपाक शकता आनी जाची तुमकां उत्तरां कळपाक शकतात. तुमच्या स्क्रिनीर तुमकां थ्रू आउट एक फोन नंबर दिसता, त्या नंबराचेर तुमी आमकां संपर्क सादचो. तुमचे फोन आमकां हांगा येतले आनी तुमी दोतोरांक आमच्या ते प्रश्न करपाक शकतलीं. तर फोन येतलेच, पण ताजे पयलीं म्हजे कडेन कांय प्रश्न आसात. हांवें जनरल म्हजे कडेन जे प्रश्न हाजे पयलीं आयल्यात लेमॅन म्हणटात तशे तांचे कडल्यान ऑर एनी फ्रेंड्स ऑफ मायंड जेणी म्हाका प्रश्न केल्यात तशें हांव तुमकां बेजीक कांय प्रश्न आसात ते. पयलो प्रश्न आशिल्लो की कॅन्सर म्हणटकीत मानसीक भलायकेचेर खूब परिणाम जाता. दुयेंतीच न्ही तर घरच्यांच्या सगळ्याच्या मानसीक भलायकेचेर प्रश्न आसता आनी भंय दिसता, जसो डॉक्टर रेचलान आमकां सांगलें, भंय दिसता. तर हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा तें कशे तरेन हँडल करपा जाता? हाऊ टू केटर टू मेंटल हेल्थ वेन एवर कॅन्सर इज कन्सिडर्ड? कोणूय तुमच्या भितरलो जर सांगपाक शकता जाल्यार. कॅन्सर ग्रुप असता, एस्पेशली दीस कॅन्सर सर्वायवल ग्रुप्स. द फर्स्ट स्टेप म्हणजे हाऊ टू ब्रेक द न्यूज टू द पेशंट इन अ व्हेरी डेलिकेट मॅनर. पयलीं रिलेटिव्स, then let them handle the family member, and मागीर then आमी technically patient सांगता. Sometimes when you reveal it directly to the patient, it is very shocking and traumatic. Okay, and second म्हणजे very helpful to be part of these cancer groups. जो अनेक patient आसतलो who has undergone treatment. Okay, and they can share stories on a personal level. आमचे कितें जाता, with the doctor becomes very technical, this medicine, this, that. But these personal things, when you discuss with another patient who had cancer, it becomes easier to handle. Yeah. Okay, thank you Dr. Yechan. तशेंच आमी कांय ट्युमर्स, आतां ट्युमर म्हणटकीर परत लोकांक ट्युमर हो शब्द आयकतकीर भंय दिसता. तर आमी जाणात की कांय ट्युमर बिनायन म्हणटात ते आसतात, कांय ट्युमर मॅलिग्नंट आसतात, म्हणजे जे कॅन्सरस आसपाक शकतात, जाचो पसर जावपाक शकता, बॉडीन स्प्रेड जावपाक शकता. जाल्यार हें कशें कळटलें आनी केन्ना खंयच्या स्थितीन भिवपाची चड गरज आसता, किंवा कशें हँडल करपाचें, कशें कळटलें की कसलो ट्युमर आपल्याक जाला तो, आनी कोणी? बेजिकली म्हाका दिसता रेचल चड बरें आन्सर करपाक शकतले, पण फ्रॉम द पॅथॉलॉजी पॉयंट ऑफ व्यू किंवा माय MBBS नॉलेज, जेन्ना म्हाका दिसता द होल ट्रेनींग ऑफ अ डॉक्टर डायग्नोज, म्हणजे आतां एक म्हाका कातीक जर एक गुळो जालो तसल्यार क्लिनिकली म्हाका एक म्हणजे ट्रेनींग सांगता की बाबा दीस कूड बी बिनायन, म्हणजे हो कॅन्सर नासतलो. आनी थोड्यो तांणी सांगल्या तशें थोडी ज्यो पळय सिमटम्स आसतात त्यो आर नक्की की बाबा हें कॅन्सर आसतलें. हें तुजें क्लिनिकल भाग जालो, कळ्ळें न्ही, खंय आसता. पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द एक्चुअल बायोप्सी करून ते सेल्स ताजे पळोवप आनी ताजे मागीर रिपोर्ट दिवप. दीस इज समथींग इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द कॅन्सर. आनी आज अशें जालां की प्रत्येक डॉक्टराक सदांच कन्फर्म करून, बिकॉज दीस इज अ डॉक्युमेंट, इट इज अ डॉक्युमेंटेशन ऑफ द डिसीज, आनी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस लिगली. म्हणजे जेन्ना आतां मेडिको लिगल तुमी इश्यूज खबर आसात सगळ्यांक, कळ्ळें न्ही, पूण त्या खातीर पयलीं कितें जातालें, ना हें कॅन्सर ना, आनी मागीर तुका केन्ना तरी 5 वर्सांनी कळटालें, रायट रेचल, की अरे तेन्ना तें सारकें ताजी टेस्ट जावूं नाशिल्लें आनी आतां तें पसरलां, ती गांठ तेन्ना काडूली. सो आतां खंयचोच डॉक्टर ते चान्स घेनात, बिकॉज आज आमचे कडेन इतल्यो एडवान्स्ड हें आसात, आनी अ सिंपल टेस्ट लायक बायोप्सी जरी आमकां पयलीं इनिशियली दिसता की अरे हें कांय नासतलें, बट यू नेवर केन्नाच सांगपाक शकना. तर डॉक्युमेंटींग दॅट डिसीज आनी दॅट डिसीज प्रोसेस थ्रू बायोप्सी करून इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. थँक्यू. तर आमकां आतां एक कॉल येता, आमी कॉल घेवया. हाय, हॅलो.
हॅलो. हां उलय. तुमचें नाव सांगा. हॅलो, आवाज येता? हय हय आवाज येता. नमस्कार. नमस्कार, हांव वैदेही हरापकर. वैदेही. पयलें म्हणजे खरेंच म्हाका देव बरें करूं डॉक्टर रेचल आनी डॉक्टर कविता. तुमी खरेंच खूब बरी म्हायती दिली आमकां. म्हजो प्रश्न असो आसा की जशें डॉक्टरान सांगलें की पयले कॅन्सराचे जावपाचे जी शक्यता आसता तें म्हणजे जेनेटीक. म्हळ्यार आवय कडल्यान ते भुरग्याक पास जावप जावं आनी भयणी कडल्यान भुरग्याक पास जावप अशें. सो म्हाका स्पेसिफिकली हे जे जेनेटीक कॅन्सर आसात न्ही ते टाळपा खातीर आमी कितें करपाक शकता स्पेसिफिकली ते मातशें सांगपाक शकता. Genetic, कळ्ळो न्ही तुमकां yeah, प्रश्न? understood. हय, To हय. remove the risk. Yes. Genetic risk काडपाक जायना, पूण जे आमी म्हणटा अर्ली स्क्रीनिंग. दॅट मिन्स तूं जाणा की तुका चान्स आसा कॅन्सर जावपाची, देन यू वील डू अ मोर डिटेल्ड स्क्रीनिंग, मोर रेग्युलर स्क्रीनिंग एंड अ मोर अर्ली स्क्रीनिंग. ओके, की सपोज तुका रिस्क आसा कॅन्सराचो एंड सपोज दॅट जेनेटिक्स युजली अर्ली एजार जाता. ओके, सो लायक इन मेनी कंट्रीज तांचे दे हॅव जनरेशन्स ऑफ कॅन्सर, सो तांगेले स्क्रीनिंग एज हांवें जशें 40 सांगलां तांकां स्क्रीनिंग एज 30 जाता. ओके, सो यू कॅनॉट रिमूव द रिस्क, बट तुवें स्क्रीनिंग रेग्युलरली करून यू कॅन पिक अप द कॅन्सर अर्ली एंड ट्रीट इट instead of leaving it as it is and maybe cancer तुझे late detect जातले when all along you knew that तुका कॅन्सर जावपाची शक्यता हाय आसा. ओके. वैदेही बाय, म्हाका दिसता आनी दुसरी आनी गजाल आसा म्हणजे आतां ब्रेस्ट कॅन्सराच्या बाबतींत इतले एडवान्सीस जाल्यात की जरी जेनेटीक आसलें तरी पूण थोड्यो जीन स्टडी करून बाबा तुका कॅन्सर जावपाचो आसा काय ना, तुका तें जीन आसा काय ना हेंय बी आमी सोदून काडपाक शकतात. आनीक फक्त ते इल्ले खूब त्यो टेस्ट इल्ल्यो खूब म्हारग आसतात, पूण शक्य आसा कित्याक आज खूब जेनेटिक्सा भितर खूब एडवान्सीस जाल्ले आसात. म्हणजे थोडी ताका आमी BRCA1, BRCA2 अशे तरेची जिन्स म्हणटात, कळ्ळें न्ही. म्हणजे ती तुज्या हातूंत ते कुडींक आसात, तुजे जिन्स तुजे सेल्सां भितर तें जीन आसा तसल्यार तुजे चान्सीस की तुका ब्रेस्ट कॅन्सर जातलो आर मच हायर. ब्रेस्ट कॅन्सर एंड ओवेरियन कॅन्सर, सो तेंय बी पॉसिबल आसा स्क्रीनिंग जेनेटीक टेस्टिंग. हय. आनी एक प्रश्न आमकां येता. हॅलो. हॅलो. हॅलो, हां सांग तुमचें नांव. हॅलो. हॅलो, हय उलयात, आयकपा येता. तुमचें नांव. हॅलो. 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 हय. हॅलो. हय उलयात. हांव प्रशांती तळपणकर उलयतां. हां प्रशांती बाय, सांगात. हांव कॅन्सर सर्वायवर आनी 2017 म्हाका कॅन्सर जाल्लो. म्हज्या मनान एंड आय सर्वायव्ड. सो म्हाका एक प्रश्न आसा, तो म्हणजे डॉक्टरान सांगतना सांगलें की ट्रिटमेंटान गुळयो घेवपाचो एक प्रकार आसता आनी ह्यो गुळयो कितलो तेंप घेवप. म्हणजे हो प्रश्न जातकच आनी एक कितें म्हाका सांगूंक जाय तें मागीर सांगता. हय, तुमचे दोनूय प्रश्न आतांच विचारल्यार जाता. ना म्हजो प्रश्न आयकूंक आयलो न्ही. हय हय, पयलो प्रश्न आयकूंक आयलो. Yes. What गुळयो treatment? कितलो तेंप घेवप. Yeah. For Gudio, no, almost they are given in years. Now, normally, I'm Gudio Murta 1 month or in days or something like that. Your tablet, Jasa, they are in years. Okay, so almost 4 to 5 years. So, तांची idea की we are blocking the hormones. Cancer cells जे आसा तांकां hormone receptor आसा, hormone तांकां stimulate करता, grow करपा.
So these tablets are person to person different असता, but they are given in the duration of years if you consider 4 to 5 years असे. In some people it is less, but everything is given in years, a long duration. प्रशांतीबाई. प्रशांतीबाई. ओके, थँक्यू. म्हजें आनी एक अशें सजेशन आशिल्लें, स्पेशली IMA की कॅन्सरा बद्दल एक स्टिग्मा आसा. म्हणजे जेन्ना म्हाका कॅन्सर जालो तेन्ना खूब वायट एक्सपिरियन्सीस आयले, बरे आयले. डॉक्टर बबिता वॉज देयर विथ मी फॉर 9 वीक्स आनी अशे खूब फ्रेंड्स आशिल्ले. पूण बाकीचे लोक जे आशिल्ले म्हणजे ते नदरेक नदर घेवन आशिल्ले. हांव चलून येता जाल्यार धांवन वयताले आनी वता ते कशेंय उलोवप. आतां तूं कशें आसा, आतां 5 वर्सां जालीं, आय हॅव पिक्ड अप माय लायफ. सगळें म्हणजे पयलीं एक्टिविटी करताले तशें सगळें हांव करतां. बट इवन देन मैं काय सामकें म्हणजे हांव आत्तां मरतलें तेजें खूश आसा आनी अशें हें करता. सो अती ओवर प्रोटेक्टीव अशें जाता ऑर सारकें निग्लेक्टूय करतात. सो म्हाका दिसता की हाजेर जागृती जावपाक जाय. वी हॅव टू accept cancer patients or cancer survivors as human beings and let them lead their own life. हे जायना अशें दिसता म्हाका. प्रशांती, आय थिंक यू आर रायट. बेजिकली म्हाका दिसता एकदां पेशंट एक्सेप्ट केलें की आपल्याक कॅन्सर आसा आनी आपल्याक ताजो ट्रिटमेंट घेवपाक जाय, एंड द फॅमिली ऑल्सो एक्सेप्ट्स द न्यूज आनीक तो प्रकार, देन म्हाका दिसता की जे त्या पेशंटा कडेन पळोवपाची जी पळय आमची एक नजर आसता, इट शूड नॉट बी ती डिफरंट आसपाक जायना. आय कंप्लिटली अग्री. म्हणजे तो मनीस नॉर्मल अशाच तरेन आमी वागपाक जाय. जशें पयलीं जेन्ना पळय बायल एक प्रेग्नंट आसतकीर आमी आवयस तूं गुरवार अशें बसपाक जायना, तशें बसपाक जायना, अशें काम करपाक जायना, बेंड करपाक जायना, आनी मागीर आमकां कळ्ळें की तूं जितलें प्रेग्नन्सी इज नॉट अ डिसीज, इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्टेट, फिजिओलॉजिकल स्टेट. तशें जेन्ना पळय कळ्ळें तेन्ना नाव वी ऑल ट्रीट प्रेग्नन्सी डिफरंटली. तशेंच म्हाका दिसता एक मानसीक जर मनशाक जर सपोर्ट ट्रुली मेळपाक जाय तसल्यार त्या मनशाक मेन स्ट्रीम हातूंत एक नॉर्मल मनशा भशेन वागोवपाक जाय. आनी त्या खातीर फॅमिली आनी आजूबाजूचे जे पळय पेशंट्स, आजूबाजूचे जे पळय फ्रेंड्स आसात, तांणी बी तातूंतल्यान एक आपली स्वताची मानसिकता तयार करपाक जाय की बाबा ना, दीस इज ताणें एक्सेप्ट केलां, फॅमिलीन एक्सेप्ट केलां, आमी फ्रेंड्सांनी एक्सेप्ट केलां. सो लेट अस face it, and let us treat the patient as a normal human being, because I think that is very, very important, and I really appreciate this coming from you, because I'm sure it will, I would rather highlight it as an example whenever I am able to talk about this. Certainly, thank you for that. देव बरें करूं प्रशांतीबाई. तर खरेंच नॉर्मलायझिंग द स्टिग्मा, the stigma that is there with cancer is very, very important. आणि कॅन्सर जावन वता आनी इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ वॉर, आनी तुमी ते जिखून सुद्दां मागीर फाटीं लोक जेन्ना सपोर्ट करनात तेन्ना खूब त्रास जाता. तर आनी एक प्रश्न आशिल्लो म्हळ्यार जर फॅमिली हिस्ट्री हे आमी हो टर्म आमी खूब आयकतात कॅन्सर म्हणटकच. जर तुमच्या फॅमिलीन आसा जाल्यार तुमकां जावपाची शक्यता आसता. जर फॅमिलीन कांयच हिस्ट्री ना, फॉर एक्झाम्पल ब्रेस्ट कॅन्सर ऑर सर्वायकल कॅन्सर, कांय हिस्ट्री ना जाल्यार आमकां हें दुयेंस जावपाक शकता काय, आनी हाजी म्हणजे रिस्क कितली आसता. जर खंयच दोनूय सायडीन पटर्नल मटर्नल म्हणटा आवय सायडीन बापाय सायडीन जर हिस्ट्री ना जाल्यार आमकां हें दुयेंस जावपाक शकता काय. Yes, it is like the genetic change starts from you then. The genetic abnormality started from you. Then you carry on the gene. One is that your gene was carried on from someone else, or it started as a mutation in you. So तुझ्या भितर gene abnormal, it just became abnormal in you. It just happened to become. There are many causes, environmental whatever, but that gene became abnormal in you. Then you become the risk. Say your daughter will be high risk because you are having the cancer.
So yeah, so it starts in you. You're the starting point. ओके And history means you had it before. So it can happen. But the genetic change happens during your lifetime. And might as, then the cells start multiplying uncontrolled. And might, so yes, it बरेच can. सर्वायकल कॅन्सराच्या बाबतीत इनहेरिटेड पॅटर्न असो Yes. कांयच ना. इट इज समथिंग विच बिगिन्स इट कुड बी विथ एनीबडी कळ्ळें एटलीस्ट एंडोमेट्रियल कॅन्सर्स युट्रसाचे कॅन्सर्स तरी देर इज अ इनहेरिटन्स हें पूण सर्वायकल कॅन्सराच्या बाबतींत ना आनीक ऑर आसल्यार सुद्दां व्हेरी लो पर्संटेज मे बी बट इट इज मोर आतां सामकें म्हणजे पिन पॉयंट केलां मेडिकल हें की इट इज बिकॉज ऑफ द व्हायरस पॅपिलोमा व्हायरस 98% ऑफ द टायम्स बिकॉज ऑफ HPV. HPV पूण HPV वॅक्सीन हांव एक तुमकां सांगपाक विसरलें की HPV वॅक्सीन भुरग्याक दिलां म्हणून आपणें सामकें हात वयर काडून रावचें अशेंय ना बिकॉज डिस्पायट HPV वॅक्सिनेशन इज प्रिवेंशन कळ्ळें बट जस्ट बिकॉज इट इज प्रिवेंटीव इट डजंट मीन की तुवें स्क्रीनिंग अवॉयड करपाक जाय HPV वॅक्सीन आसून सुद्दां इट इज सीन की अबाउट सम व्हेरी स्मॉल पर्संटेज जांकां कॅन्सर जाल्लो आसा सो अगेन इट इज नॉट द फायनल वर्ड पूण आतां जशें पळय आमी म्हणटात वॅक्सीन घेतकीर कोरोनाची लागवड तुमकां कमी जातली किंवा तुजे सिमटम्स मायल्ड जातले इट इज एक्झॅक्टली दीस वे की वन्स यू आर वॅक्सिनेटेड ताजी लागवड जावपाचें प्रमाण खूब कमी जाता पूण स्क्रीनिंग हें इज द बेस्ट मेथड ऑफ कॅचिंग कॅन्सर अर्ली येस येस थँक्यू. आणि एक प्रश्न आमकां येता. येस हॅलो 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 हां सांगा तुमचें नाव. हॅलो लायनीर आसा. हॅलो हय तुमचें नाव. हॅलो आयकूंक येता. हय हय आयकूंक येता. तुमचें नाव सांगात. हॅलो हॅलो आवाज क्लियर आसा. तुमचें नाव कितें. हांव काश्मीरी पावसकार उलयतां. हां काश्मीरी बाई सांगात. म्हजो प्रश्न डॉक्टर रेचल हांकां आसा. हालींच न्ही आमच्या स्कुलान ब्रेस्ट कॅन्सर चॅकअप आशिल्लो आनी तांच्यांनी एक न्ही हॅलो Yes, हय हय yes. सांगात. थर्मल गन डिटेक्टर कसो हाडिल्लो आनी ते म्हणटाले की ते 89% एक्युरेसी दाखयता म्हणून. सो म्हजो एक दुबाव असो आसा की हे कितपत म्हणजे ट्रिटमेंट सारकें जावं चॅकअप हो कितलो म्हणजे 100% शुअर. हाका म्हणटा स्क्रीनिंग. ओके स्क्रीनिंग म्हणजे तुका लंप डिटेक्ट जाता. ओके टू कन्फर्म इट इज कॅन्सर इज अ डिफरंट लेवल ऑफ कन्फर्मेशन. हे जे आमी जे स्कुलान करता काय यू नो दीस लेडीज कॅम्प्सान जे करता आमी हात लावून जे चॅक करता सुद्दां दॅट इज ऑल अ स्क्रीनिंग. आनी ते स्क्रिनिंगाचे आमकां लंप डिटेक्ट जाले की मागीर तेजे नेक्स्ट लेवल ट्रिटमेंट इज इन अ हॉस्पिटल. Okay, then they only identify those patients or those people which should go to a doctor. Okay, so 89% it is just the detection of any abnormal lump. As tumka sangla reasons for lump खूब असता. Okay, so only first step that you will detect the lump, then you go for confirmation. Okay, so this is a screening for a lump. That means there is something abnormal in the breast tissue. Breast tissue normal na तातूंत कित तरी abnormality आसा. कसली गाठ आसा. कसली गाठ आसा. ओके सो मे बी तुका हाताक लागना एंड तुका ते स्कॅनिंगाचे कळा. ओके सो बट टू नो इट इज कॅन्सर इट्स स्टील फर्दर आनी स्टेप्स जाय ताका. दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. थँक्यू डॉक्टर. आनी एक कॉल आमकां येता. हय
हॅलो 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 हय सांगा तुमचें नाव कितें हॅलो हय आवाज क्लियर आसा सांगा हॅलो हॅलो हय हांव सांगा राणी कामत उलयतां मडगांवच्यान हां सांगा डॉक्टर म्हजो प्रश्न असो आसा की खुबदां अशा लोकां कडल्यान आयकप जाता की प्लास्टीक जळयतकच ताच्या वासान कॅन्सर हे दुयेंस जावं शकता तर हे म्हणणें कितलें खरें अशें तुमकां दिसता सी जनरली हो एक असो म्हणजे व्हेरी वॉट शूड आय सी प्लास्टीक हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दीज आर this is a carbon basically the molecule is a carbon and these are hydrocarbons which जेन्ना पळय रिलीज जातात एटमॉस्फियराक तेन्ना these hydrocarbons म्हणटा तो पळय मॉलिक्यूल आसा that gets converted into free radicals फ्री रेडिकल्स म्हणजे हांव तुमकां ते कोंकणीन म्हाका एक्चुली म्हाका टर्म ना ते सांगपाक म्हजे कडेन फ्री रेडिकल्स म्हणजे कितें तें पूण हे फ्री रेडिकल्स आमच्या सैमाक सामके वायट आसता आनी हे फ्री रेडिकल्स आमच्या कुडीकय सामके वायट आसता कित्याक हे फ्री रेडिकल एक्ट्स एक्चुली लायक अ रेडिएशन टायप ऑफ म्हणजे एक एटम किंवा तशे तरेन ताजें काम आसता आनी ते फ्री रेडिकल सैमाक खंयचीय गोश्टीक वायट आसता म्हणजे प्लांट्स जावं उदक जावं किंवा खंयचीय एनिमल्स जावं मनशांय तातूंत आयलीं आनीक त्या खातीर तें एकदम ताजो वास घेवप किंवा ते खूब प्रमाणाक बर्न करप हें खूब वायट आसता सो ताजें आतां तें कितलें म्हणजे एक प्लास्टीक इल्लेशें जळयलें म्हणजे ताजो खूब इफेक्ट जातलो अशें ना बट इट इज अ क्युम्युलेटीव इफेक्ट म्हणजे ते सांचून उरता आमचे सैमाक सांचून उरता आनी ताजो मागीर ऑन अ लार्जर स्केल ताजो प्रभाव जाता सो इट इज लायक एवरी ड्रॉप काउंट्स अशें आमी इंग्लिशीक म्हणटात पळय तातूंतलोच प्रकार हो की प्रत्येकान जाण म्हणजे ती जागृतकाय आसपाक जाय की आपणें टेट्रापॅक्स म्हणटात आमी किंवा प्लास्टीक म्हणटात किंवा पेट बॉटल्स ह्यो आमी जळोवच्यो न्ही आनी त्याक त्यो रिसायकल करच्यो म्हणून एक्झॅक्टली द रिजन इज द सेम थँक्यू डॉक्टर बबिता तर आनीक थोडे बेजीक प्रश्न जे आयकपाक येतात ते म्हळ्यार कॅन्सर आतां खबर आसा एका दुयेंतीक की आपल्याक कॅन्सर जाला पण ताका हेर दुयेंसां जशें की आमी लायफस्टायल डिजीजीस म्हणटात तशें डायबिटीज हायपरटेन्शन प्रेशर ह्यो सगळ्यो जर दुयेंसां आसात जाल्यार ती चड हानिकारक आसपाक शकतात काय ह्या बाबतीनूय बाकीच्या कॅन्सरांक मेळटा तसोच ट्रिटमेंट मेळटा ताजे कांय दुश्परिणाम जावपाक शकतात तुमचें कितें म्हणणें आसा बेजिकली आय थिंक पळय वन्स यू हॅव डायबिटीज कळ्ळें न्ही आनीक डायबिटीज इटसेल्फ इम्युनिटी मनशाची कमी करता सो हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें आसा की इम्युनो कॉम्प्रोमायज्ड स्टेट्स म्हणजे एक HIV जावप डायबिटीज आसप आनी ती हाय प्रमाणाक डायबिटीज आसप दीस इटसेल्फ इज डिक्रीज इन युअर इम्युनिटी आनीक तेन्ना मनशाचें म्हणजे वेन यू आर एक्सपोज टू वायरसीस बॅक्टेरिया तुका कॅन्सराचें प्रमाण चड जावपाक शकता बट अपार्ट फ्रॉम दॅट खंयचेंय जर एक मनशाक जर ऑपरेशन करपाक पडलें कॅन्सर ट्रिटमेंटा खातीर तर डॉक्टर रेचल विल अग्री विथ मी की जर डायबिटीज आसा देर आर प्रॉब्लम्स वूंड बेगीन हील जायना पयलीं ती डायबिटीज कंप्लीट कंट्रोलाक हाडची पडटा मागीर हायपरटेन्शन आसा जाल्यार सेम प्रॉब्लम कळ्ळें न्ही म्हणजे खूब तरेचे आनी मेडिसिन्स घेवचे पडटात यू बिकम अ हाय रिस्क केस फॉर सर्जरी इटसेल्फ अंडरस्टूड आनीक सेकेंडली डायबिटीज हायपरटेन्शन हाजे खातीर हार्टाचें दुयेंस किडनीचें दुयेंस हाजेरूय हेंय खंय तरी हाका इल्लें कॉम्प्रोमायज जाल्लें आसा म्हणजे तें फंक्शन इज नॉट लायक अ नॉर्मल पर्सन्स फंक्शन सो ह्यो गोश्टी आसात ज्यो मातश्यो सर्जनाक इट बिकम्स चॅलेंजींग त्या खातीर सर्जन सदांच म्हणटात की ना प्रेशर हॅज टू बी नॉर्मल किंवा कंट्रोलाक आसपाक जाय डायबिटीज कंट्रोलाक आसपाक जाय बिकॉज हिलींग बिकम्स बेटर इफ यू डोंट जेन्ना पळय ही दुयेंसां नासता तेन्ना हिलींग बिकम्स बेटर हय ओके
तर म्हाका दिसता आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी बरे प्रश्न आमच्या ऑडियन्सा कडल्यान आमकां मेळ्ळा आनी सगळ्या जितले वांटेकार आशिल्ले जाणी प्रश्न विचारले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुखार येवन आमच्या दोतोरांक ते प्रश्न विचारले आनी ते हेरां खातीरूय खूब गरजेचे आसात, गरजेचे अशे प्रश्न आसात. तर आज आमी ह्या 2 विशयांचेर बरें मार्गदर्शन आमकां डॉक्टर रेचल आनी डॉक्टर बबिता कडल्यान मेळ्ळा. सेल्फ अवेर आनी आपल्या कुडीचें अवेरनस जितलें आमकां आसतलें, आमच्या कुडीन ज्यो चेंजीस जातात ताजेर आमी जितलो विचार करतली आनी ते लक्षांत घेतली. ब्रेस्ट कॅन्सराच्या बाबतींत सेल्फ एक्झामिनेशन जशें डॉक्टर रेचलान सांगलां तें करतली आनी रेग्युलर स्क्रिनींग सर्वायकल कॅन्सराच्या बाबतींत पेप स्मियर हे सगळी म्हाका दिसता गायनेक आपल्या क्लिनिकल सेटअपान करतात आनी हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी जेन्ना सेशन्स घेतात ते हे बजावून सांगतात की स्क्रिनींग इज दी ओनली वे टू प्रिवेंशन अँड नोईंग इट अर्ली, म्हणजे कळपाक सगळ्यान जितले बेगीन आमकां दुयेंसा बद्दल कळटलें तितल्या बेगीन ताजेर उपचार जातलो आनी तितले बेगीन आमी वाचपाक शकतलीं त्या दुयेंसांतल्यान. आमच्या दोनूय मार्गदर्शकांक दोतोरांक हांव मनाक काळजात सावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आज आयली आनी आमकां मार्गदर्शन दिलें, तुमचो मोलादीक वेळ दिलो ताच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचें ही कार्यावळ हांगाच सोंपली म्हणून जाहीर करता. देव बरें करूं, तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. थँक्यू रेचल.